नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया विसवण फ्राय। ही हांवें विसवणाची पोस्तां घेतल्या। पोस्तां हांवें बरी उदकान धुवन घेतल्या। विसवणाक आमी मीठ लावन घेवया। अशें आमकां मीठ दोन्ही वाटल्यान लावन घेवपाक जाय। 1 चमचो आले लसणीची पेस्ट, अर्धो चमचो हळदीची पावडर, 1 चमचो मिरचीची पावडर, अर्ध्या लिंबाचो रस घालता। मिक्स करून घेऊया। हो मसालो आमी पोस्तांक लावून घेऊया। असो दोन्ही वाटल्यान पोस्तांक मसालो लावून घेवपाक जाय। पोस्तांक असो मसालो लावन 15 ते 20 मिनिटां आमी मॅरिनेट जावपा खातीर दवरया। हो हांवें रवो घेतला, तातूंत थोडे तांदळाचे पीठ घालता। रवो आमी विसवणाक लावन घेवया। असो रवो लावन घेवपाक जाय। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला, ताजेर हांवें तेल घातलां। ताजेर आमी नुस्तें घालुया। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। विसवण परतून घेवया। दोन्ही वाटल्यान बरो फ्राय करून घेवपाक जाय। पळयात, विसवण फ्राय करून जालो, हांव काढून घेता। सामको रुचीक विसवण रवा फ्राय तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।